सध्या आमी मलपण सत्तरी हांगासर आसा आनी आमकां खबर आसतली की मलपण सत्तरी हांगासर 2 दीस पयलीं खाण खात्यान हांगासर धाड घातलेली आनी जे बेकायदेशीर चिरे खाण आसा हेजेर कारवाई केल्ली आसा। ह्या वेळार मोठ्या प्रमाणात जी मशिनरी आसा ही जप्त केल्ली, तेतून 3 ट्रक आसलेले, जनरेटर आसलेले, पावर टिलर आसलेलो, तशेंच कटिंग मशीन आसलेले आनी हेर सुद्दां जी मशिनरी आसा ही सुद्दां जप्त केलेली आसा। एकूण 38 लाखाची जी मालमत्ता आसली ती तेंच्यांनी जप्त केल्या। ही जी चिरे खाण आसा ही खोतोडा पंचायतीन येता आनी ह्या वेळार खाण खात्यान कारवाई करतानाच जी मशिनरी आसा ही सील केलेली आसा आनी पोलिसांच्या हँडओव्हर केलेली आसा। आता सध्या ती हांगासर सील करून दवरलेली आसा आनी पोलिसाचो बंदोबस्त सुद्दां हांगासर आसा। मात अशें आसतना सुद्दां जी खोतोडा पंचायतीन मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर चिरे खाणी ही सुरूच आसता आनी खुबश्या फावटी खाण खातें येता, कारवाई करता, पुणून खूब दीस मागीर थोडे दीस गेले की परत चिरे खाणी सुरू आसता। आता सुद्दां ही चिरे खाणीचेर धाड घातल्या। आमकां खबर आसली की खूब दीस जाले ही म्हणजे कितलेशीच वर्सां जाली हांगासर चिरे काडटा, मात कोणी तरी कंप्लेंट दिली तरच तेजेर कारवाई जाता। अशें कित्याक जाता तर सरकारान सुद्दां हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा। मात ह्यो जाग्याचो मालक कोण, ती चिरे खाण कोण चलयता हेजो सुद्दां अजून पत्तो ना। तेका लागून वाळपय पोलिसांनी खाण खात्यान अननोन पर्सना विरुद्ध हांगासर तक्रार केलेली आसा। तेका लागून सुद्दां एक मोठो प्रश्नचिन्ह तयार जाता की ह्या खाणीचो मालक कोण। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपय पोलीस करत आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।